आम्ही बोरवाश्यान जिवूंक बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक देवाची कृपा धीर आनी बल ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, 9 दिसांची बरी तयारी करून आज सान फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी हांगा कुशालकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्या. बोरवोसो आमकां फोटोय ना. वो ह्या गौलीक वर्साचो विशय आमी आयच्या फेस्ताचो विशय म्हणून घेतला. बोरवोसो आमचें जिवीत सदांच ओर्ता बरीत कुशाल बरीत आनी फळादीक कोत्ता. सान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसांव वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांकूय दिलो आनी तांच्या जिवितान बोरवोसो हाडलो. जी कोण जेजूचेर विस्वास दवरता आनी ताची शिकोवन पाळता ती सदां बोरवोशान भरलेलीं मनशां जाता. बोरवोशान जियेतेलीं मनशां जिविताच्या आडकोली आनी अडचणी मदें निराशी जायनात, पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वेता. देवाचे कृपेन आनी सान फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन आमी बोरवोशान जिवंक बोरवोशाची यात्रेकारां जावंक निराशेन जियेतेल्यांच्या जिवितान बोरवोशाचें कीर जागोवंक देवाची कृपा धीर आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. मोच्या मोगाल भाव भयणांनो, आमी सगळीं जाणां एकठांय कुशालकायेन एकठांय जाल्या. खेरीत भाशेन आमची मागणी आमी देवा मुखार घेवन आयल्या आनी आमी जाणाव आमचो पात्रोन भाग्यो सान फ्रांसीस शावेर आमकां आमची मागणी देवाक उबारतलो आनी आमकां ती पावतली. ह्याच विस्वासान ह्याच बोरवाशान आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या. आमी चलून पयस सावन हांगा आयल्या.
आनी हे मिसान वांटो घेता आसतना आमची पातकां ओळखून देवाचे बोगसोणे आमी मागुया. सोगलीं आज जोडुया. हांव पातकी सोर पोयदार देवाक आनी तुमकां बाब विणानो म्हजो गिन्याव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोल्ड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच साकवार मारेक सगल्या दुदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब विणानो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी कोणात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पयदा त्यो आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. देवा उत्सोगी आनी शांतीत चैस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया स्वर्गोत वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता तुझ्या दूर वैभवा पासून आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती ह्या बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा, उदेतींच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजी पवित्र सोबेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाल सोडोंडाराची ओळख आमच्या काळजांक मनशांक दिवची. तांणी आमची काळजां लासून आनी ताचेर भावाट दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची सोनिकाय वाडटा ती पळोवन तूं आमकां संतोश भोगूंक. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासतांक. आमेन. जेरमयास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरमयास हिल्क्याचो पूत याज्ञीक गोराण्यांतलो अनोन शारांत बेंजमीच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सोर्वेस्पोराचे उतर म्हजे कानार अशें सादले. कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सोर्वेस्पोरा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पण सोर्वेस्पोरान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वसात आनी तुका सांगूंक लायता तितलेय तांकां सांग.
तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोवे हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हजे तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुजे तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक नाका, मोडूंक उडूंक, इबाडूंक आनी बसून करूंक, नवेन बांदूंक आनी ओंपूंक, सगळे राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गावन जातलो. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कोंदीच फटोवंक दिवंक नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सर्वेस्परा, म्हजी कोडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजो कोडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्ट्यांचेर हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. दोनिया, तूं एकलोच म्हजो बरोवसो. म्हजे तोरणे पिरायेंत हांव तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत हांव तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्लें सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हज्या तोन्या पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुवें अजोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. भागयोंत पावलून कुरीतकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, असली व्हडती पदवी देवासून येता आनी आमचे तान उपजना म्हूण दिसून येवचें पासत. हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरतांव. सगल्या दिनसाच्या कश्टांचो भार आमी सोंसतांव. पूण चेपण पडना. आमी गोंडोलाक सांपडटांव, पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगतांव, पूण ओसाद पडना. आमकां काला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत
दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मन आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मन्नाचे आधीन करीत आसात. हे भाशेन मन आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोतमाल्लें देखून हांव उलयलों अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी सोतमानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जाणें सोमिया जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकां जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडत वेतली. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Uloj sumia, tuji zakra haikota, tuji sasna kutra, karzan barku laleta. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती वो वांडो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोरां भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें म्हणात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिनात जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नोगराची धूळ पर्यान तुमकां तुमची आमी झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतच तसल्या नोगरा परस सोदोमांक
अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ते ब्यास्तर जाण कुशाल बरी जावन आयले. ताणें म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. आनी जेजून तांकां सांगलें, सोयतानान हांवें वीज कसो स्वर्गांतल्यान पडलेलो देखलो. चोत्राय सोरोप आनी विंचो आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोडा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला, आनी कांय एक तुमकां वायट शें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भयणीनो आनी भावानो, जायतीं वर्सां आदीं जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हाजी माय म्हाका ह्या फेस्ताक हे पोरबेक घेवन येताली. चलोवन चलोवन आमी येताल्यो, खोतखोत्यान मागणें कोत्ताल्यो, आनी माय आमकां सांगताली, कितेंय तूं मागशी बागेवन सान फ्रांसीस सावेर तुजें मागणें आयकतलोच, तुजें मागणें देवाक उबारतलो आनी तुका जाय तें मेवतलेंच. आनी हाकाच लागून आमी सगलीं हांगा एकठांय जाल्या. ही पोरब आमी समोरोवंक आनी हे पोरबेक आमी समोरपता आसतना आमची दोर आमी सगलीं जाणां आमची मागणी हांगा घेवन आमी आयल्या. आनी आमचो आयचो विशय बोरवाशान बोरवासो आमकां फटयना देखून सान फ्रांसीसाचे देखीन बोरवेसाची यात्रेकारां जावुया. वय खरेंच ह्यो बोरवाचो. आयज म्हाका आनीक एक खुशालकाय, कितल्या वर्सांनी म्हाका पयलेच फावटी हांगा हें मीस करूंक फावो जालें. खरेंच बोरवाचो आमकां फटयना. बागेवन सान फ्रांसीसाचो पाय डॉन जुआंव एर्गनाच्या दरबारांत तो काम करतालो. ताका एक मानाचें ऑफीस आसलें आनी ताकाच लागून ताचें ऑफीस आसून ताचो भुरगो सान फ्रांसीस सावेर तोय आपूण एक व्हडलो मनीस जातलो, एक एडमिनिस्ट्रेटर जातलो म्हणून ताणें चिंतलेलें. आनी ताकाच लागून ताच्या पांयन ताका पॅरिसाच्या गांवांत ताका शिकूंक धाडलो. आनी तिचो तो शिकता आसतना तेन्नाच स्पेनाच्या कांय झुजां जावन ताची परिस्थिती पयशा वाटेन खूब त्रास जावंक लागले. आनी ताचो पाय ताका चिंतूंक लागलो, हांव म्हाज्या भुरग्याक परत आपयतलो. कित्याक दुडवां शिकपाक खूब दुडू पडटालेत आनी ताका लागून हांव परत आपयतलो. पूण ही खबर तो आपणाचे धुवेक सांगता, व्हडले धुवेक. ताचे धुवेचें नांव मॅगदलीन. ही ताची फ्रांसाची व्हडली भयण आसली. आनी जेन्ना तिचे भयणीक सांगता तेन्ना भयण तिका ताच्या जिवितान खूब दर्शनां दिसती पडटालीं, विजबितां दिसती पडटालीं. आनी तेन्ना ह्या स्वप्नान ताका दिसून येता बागेवन सान फ्रांसीस सावेर संवसाराचो एक व्हडलो दूत जातलो. आनी ताका लागून ती बेगीनूच आपूण आपणाचे पांयक एक चीट बरयता आपणाच्या कोयतान सान. ती एक माद्रू आसली, ताका लागून ते कोयतान ती एक चीट बरयता. आनी चिटीन ती अशें बरयता, God has destined him to be the apostle of new world to the great glory of his name and the increase of his holy church. देवान सान फ्रांसीसाक विचून काडला नव्या संवसाराचो शीस जावं. आनी ताकाच लागून हो बोरवासो, ह्या बोरवाशान तो आयज आपणाची पावलां फुडें मारूंक पावलो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी देवान जेरेमायस प्रवादीक ताचे आवयच्या कुसव्यान आसतनाच एका खास मिसांवा खातीर हाकारलो आनी विचून काडलो. जेन्ना जेरेमायसाक आपूण हाडलो तेन्ना जेरेमायस म्हणूंक लागलो, म्हाका उलोवंक हांव नकलो, हांव एक भुरगो जावन आसा असो तो देवाक सांगूंक लागलो. देवान ताका धीर दिता, आपल्या हात ताच्या तोंडाक लायता आनी आपले उतरां जेरेमायसाच्या तोंडान घालता.
देवान आमकां जोण एकल्याक एक खेरीत मिसांवा खातीर रोचल्यांत आनी विचून काडल्यांत. आमच्या जिवितांत ताचे येवजणेन कितें आसा तें आमी सोदूंक काडूंक देवाचेर आमचो पुरतो बोरवांसो दवरून फुडें वचूंक चड गरजेचें. बागेवन सान फ्रांसीस 8 तारखेर जानेराचे 1537 जेन्ना तो वेनिसाच्या गांवांत भितर सरलो तेन्ना बागेवन इनास तो आपणाचे जे पाद्री जावन आसा तांकां तो 2 कडेन धाडटा. एक सेंट पॉल्स आनी दुसरें हॉस्पिटल ऑफ इनक्युरेबल्स. आनी बागेवन सान फ्रांसिसाक हॉस्पिटल ऑफ इनक्युरेबल्स जी दुयेंसां कशींच बरी जावची नात त्या मनशांक तो पळोवपाक तांची सेवा चाकरी करूंक ताका धाडटा. आनी थिसोर तो आसतना सेवा चाकरी करता आसतना थिसोर तांच्यांनी गोच्च्यांनी ह्या मनशांक सोडून दिलेले. दोतोरांनी तांचो बोरवांसो सोडून दिलोलो हे केन्नाच बरें जावचें ना आनी तांच्या गायांक घाण मारताली. असल्या मनशांक तो न्हाणयता, तो तांचे गाये पुसता, तांकां तो वखद लायता, तांकां ताचे बरोबर तो बसता, रातचो बसता, मागणें करता आनी तांकां तो धीर आनी आलाशिरो दिता. तांकां तो बुजवण दिता. ह्या तांच्या निमाण्या वखदार तांकां तो बुजवण दिता आनी तो मेल्या उपरांत तांकां तो पुत्ता. वय खरेंच तो इतलें सगोट तो तांकां बोरवांसो ताचे निमाणे वखदार तो दिता. आनी आयज जेन्ना आमी आमच्या भाव भयणां मदें जियेता आसतना जायते फावटी आमी आमच्या माय पांयक कॅर करिनात, आमी आमच्या भुरग्यांक कॅर करिनात. पूण हो बागेवन फ्रांस सावेर आमकां शिकयता, बोरवांसो दिता, आमचो कुटूंब तो बांदून हाडटा, आमचे हे घोराबे तुटल्यात आनी फुटल्यात तो बांदून दवरता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू कोरीतकारान बरोवन सांगता, तुमचेर कितले कोश्ट त्रास पिडापीड येवन तुमी निराशी जायनाकात, कित्याक देव तुमकां साणिना. जेजूचे मिसांव आमी फुडें वतना ताचे शिकवणे प्रमाणे जियेतना आमकां त्रास सोंसचे पडटलेच. पूण आमी भिवची गरज ना, कित्याक जेजू आमचें सोबें आसा आनी तो आमचें सोबें वावुरता हें सोत आमी विसरूंक फावो न्हू. जेजूच्या मिसांवांत आमी ताची भागीदारां, आमी फुडें वता तें मिसांव ताचें, आमचें न्हय. बागेवन सान फ्रांसीस जायत्या देशांनी गेलो आनी आमकां जायती खबर आसा. मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया गांवांनी शारांनी तो भोंवलो. जेजूची बरी खबर ताणें परगटली, लोकांक ताणें बुजवण दिली. जेजूच्या नांवान थोड्या मनशांक जिवंत केले. आमी पळयता कोयंबतूर, कोल्लम ह्या मनशांक ताची माय वचोन ताच्या पांय लागीं किस घेता आनी ताका म्हणटा म्हाज्या भुरग्याक साल्वार कर आनी ताका तो जिवंत करता जेजूच्या नांवान. पिडेस्तांक तो वेंग मारून तो बरो करता. निराशी आसलेल्यांक तो बुजवण दिता. वेगवेगळ्या कोश्टांचो भार सोंसलेलो पूण तो निराशी जावंक ना, तो घुस्पटूंक ना. तेणें आपणाच्या जिवितांत जायती पिडेपाड भोगली पूण तेणें हार मारूंक ना, कित्याक तो बोरवांसो आमकां फटयना. बोरवांसो आमकां फुडें पावलां मारूंक शिकयता. देव आमकां केन्नाच साणिना. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडचें न्हय. जोरी बायलें आमचें जिवीत बिगडटा जाल्यार भितरलें तेंच दिसान दीस न्हू सोरूंक चड गरजेचें. जेजू बेस्तोर जाणांक धाडून जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक धाडटा. हेंच आमकां सगलें आमकां मिसांव आमची देवाची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक. धोरुमदुता भाशेन आनी सान फ्रांसिसा भाशेन जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक वचोन परगटूंक. पीक खूब आसा पूण वावराडी थोडे, देखून देवान आपल्या मोल्यांत वावराडी धाडूंक मागूंक चड गरजेचें. जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक आमी फुडें काडिना, तांकां आमी पाद्री जावंक वा माद्री जावंक फुडें काडिना, पूण फ्रांसीस सावेराच्या माय पांयन ताका फुडें काडलो. जायते फावटी आमची इश्टां जावन आमी आमच्या फ्रेंडांक वा आमच्या दुसऱ्यांक आमी पार्टी हाडटा. कित्याक वॉट इज गोइंग टू हॅपन, वाय यू वॉन्ट टू बिकम प्रीस्ट सिस्टर अशें म्हणून आमी तांकां
ओडून हाडटा पूण तांकां आमी तेंको दिवंक आमी आदार करूंक बागयोंत इगिनेसा भाशेन तेंको दिवंक आमी आमचो सगळ्यांचो कायदो ताका लागून आमच्या भुरग्यांक आमी बरी शिकवण दिवंक आनी आमचो कुटूंब आमी बांदून हाडूंक जशे परी आमी पळयता बागयोन सान फ्रांसीस सावेर जायते कुटूंब ताणें बांदून हाडलेत कुटूंब ताणें मागण्याचो केलो बोगसोण्याचो केलो सेवे चाकरीचो केलो दोयाल यात्रेकारां जावं तो तांकां आपयता बागयोन सान फ्रांसीस फकत गोंयचो पात्रो न्हय बगोर आख्ख्या संवसाराचो मिशनार ताची पवित्र कूड बाजिलेतीन दवरल्या ती एक चालती कूड न्हय ती एक बोरमासो दिवपी कूड देवाच्या पोटगोडणार मरोनान पूण सदांच जिवे आसात ही परब आमी समोरोपता आसतना आमी आयज सगलीं जाणां निश्चय घेवया पयलें आसा हांव तयार जेजूचो साक्षीदार जावंक बागयोन सान फ्रांसिसा भाशेन धोर्मदुता भाशेन जेरेमायसा भाशेन आमच्या कुटुंबांत आमच्या कामाचेर वा आमच्या गोरेब्यांत दुसरें बागयोन सान फ्रांसिसा भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक ताचे पिडेंत दुसऱ्यांचे पिडेंत दुखांत कोश्टांत आमी तयार आसा खेरीत भाशेन जोण एकल्याक आमी आमच्या जिवितांत गोटाय बोळ आमी मागुया आनी ह्या परबेच्या मिसान आमी वांटो घेता आसतना आमी जेजूचे खरे साक्षीदार जावंक आनी बोरवासो आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक म्हूण आमी मागुया सगलीं आमी उबी रावया बावाटाची उचांनी सोत मानता देवाक सोर पोदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबे सांबाळलो आंकवार मारे तांय सोलमलो पोंस पिलो ताका कोस सोंसले ताका कुस्सात सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो दिसा मेनतलो जिवोन जालो स्वर्गात सोडलो सोर पोदा त्या बापाच्या उसव्याक बसला थंय त्या जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्ताचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासण जिवी आमीन आतां आमच्यो थोड्यो गोरसो देवा मुखार आमी घालुया इगोर्जेच्या वडिलांनी आपले शिकवणेन आनी देखीन आपले पोरशेक बोरवाशाच्यो दिवत्यो जावंक आनी हे वरवीं ते बोरवाशाचे संदेशकार जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची आनी चड करून दुबळ्यांची अनाथांची विधवांची आनी निराशितांची सेवा करून तांच्या जिवितांत नवो बोरवासो हाडूंक देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा सान फ्रांसीस शावेरान गोंयांत बारोतान आनी हेर कोडेन जेजूची बरी खबर परगटली ह्या गांवांत लोकांनी सान फ्रांसिस्काची देख घेवन बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावन क्रिस्ती तत्वां आनी मुळां सांबाळून आमच्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आनी बोरवाशाचें जिवीत जियोंक देवाची कृपा मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा
मोगला जेजू आमच्या भुरग्याची मागणी तुझ्या मुखार आमी घातल्यान ती आमकां पाव म्हूण आमी मागता त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं Amen. Ormesvara, Vardana, Somestani, Betochi, Ormesvara, Vardana, Somestani, Betochi, Dubazo, Soso, Pormo, Dumdumi, Sorta, Sorga, Detspori, Amchi, Dana, Iswara, Tuje, Muga, Pormeswara, Ordana, Somestani, Betochi, Pormesvara, Ordana, Somestani, Betochi. मोच्या बाब भयणानो मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पयदा देव बापाक मानता असलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा सोर मुशाच्या तारोका आमा मनशांक पासत खुरसार मरून पुनो जिवंत जाल्ल्या जेजूच्या बलिदानान आमी तुका समोरपता खुरसा वरवीं मेलतोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मान हाडूंक बाग्योन फ्रांसिसाक माप मेजप नासतना आपलो जीव कोचिल्लो लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणां बाराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशें जिंच्या चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्पोरा पवित बापा सोर पोदार आनी सासनाच्या देवा सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बाग्योन फ्रांसिसाक तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजी पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय ताचें पोनिवंत जिवीत आमकां धीर दिताय ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायताय ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती आमी गायता Dolbarazzo sorves portu Sorgani sonsar bolja Tuja voi bovan Un sorgi tu kazoi zoi Sorves fora cenavi Ietata kazoi Un sorgi tu kazoi zoi. बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कोशेन कोस मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही मोच्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें हें मोच्या उगडासाक कोरात Bawataso good porgotuya. Jezu, ami ondo kata, ani eka chitle pieta. Pitle poti, tu voi bovan Jesús, ami tuže moron pogota. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनोच्योनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोतलामा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या पाप सायबा फिलिप नेरी कार्डिनल आनी सिमिया आमच्या बिस्पांक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे माई सांगाती भाग्योन जुजे तिचो भोक्तिवंत आनी निर्मोड पोती भाग्योन दोरमदूता आनी सोर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगता भोव करून भाग्योन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेतार बापा सोरवंदोर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक Amen. जेजून आमकां बरें मागणें आमकां शिकयलां ह्या मागणे वरवीं जायत्यांक पेकोवणी जायत्यांक घोटाय जायत्यांक बोड मेवलां आमी जायतीं आमची मागणी आमी देवाक उबारता जायत्यांक पेकोवणी जाय घोटाय जाय बोळ जाय काम जाय आमची सगली मागणी आमी देवाक आमी उबारुया सगली आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार दोळे करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोनोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरोशनोत रेखता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजगोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणलें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दीश घाल आनी तुजे कोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोचे तरा चोट चलयता सासनाच्या सस्तांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काटा ती. शेलीच्या जोडाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कुमन्याव घेवन दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू म्हजे काळजान दिता ताका आमी चाकून घेवया आनीक सर्वेस्पोर कितलो गोड ते आमी पळोवया ताचो मोग आमी अनुभवया आनी गायोन आमी आतां गायतल्या चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. Sonne
आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलेल्या जेसूचें आसणे अणभवुया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बाग्योन फ्रांसिसाच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाचो मोगाचो उजो आमी घेतला पवित्र जेवणा वरवीं आमची काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत दोर पोगोटणार आनी वीर बोग आमच्या मोदें उपजोंक आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत माणूंक विस्वासा वावरड्याक तुवें बासायलें तें इनाम जोडूंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगलीं बसुया. आयची मिसाची भेट समोर उमलल्या आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री मार्कोस डिसोजा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपां करतल्यांक आमचे दिनवास. फुडल्या मीस 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. फाल्यां मिसा हे परी 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान बांयकोडे मीस जातले 10 वाजता. सगल्यांक तुमकां कुशाल बरीत सान फ्रांसीस शावेराची परब आवडेता. सगलीं उबी रावया. सोरेस्पोत तुमचे सोवे आसूं. आमचो जबाब जातलो आमेन. देवाचो एकलोच पूत आमचे मोदें आयलो म्हूण आमी तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळयत आसात. ताचे येण्याचे पोजोलान सोर पयददार आनी काकुत्सार देव तुमकां पवित्र करूंक आनी आपल्या आशिर्वादांक भरून ह्या जिवितांत तो तुमकां भावाटान थीर बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस आनी सुडसुडीत करूंक सगलीं. आमचो सोनोंडार मुयशां सोयम घेवन आयलो म्हूण तुमी सोतोसान बोल्ल्यांत. तशेंच मोहिमेन पोत्तून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवंक. आनी सोर पुदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवंक आनी तुमचे मोदें सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. बरोबर. सान फ्रांसीस शावेरा, जेसूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेसूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनंती मागता. सोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. बरोबर. आमचे ओद्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन.
देवाची तुवे केली चाकरी आम्ही सोमेस मागता मोजो तुझी कोरताय म्हूण मिलाग्री तुमच्या कशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त व मनीस तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें.